राजन भाऊ फायनल एक गजाल सांगा, अल्टिमेटली तांचो एक कन्सर्न असा की जे काम जाता ते सारखे जावचे. तांचे जालें कितें, तांणी कला अकादमीक तांगेले दुदान भाजिल्लो ताक सुद्दां फुकून पिता म्हणटा पळय तशी जाल्यार कला अकादमी परिस्थिती. तांकां आतां तुम्ही काम म्हळ्यार कितें आंग काडटात खंयच्याय थिएटराचें. इतलें आश्वासन तुम्ही दिवपाक शकतात की रवींद्र भवनाचें काम बरें जातलें आनी ते केन्ना मेरेन जातलें. 4 वर्सांनी बी जावपाना इतलें हेय आश्वासन. कितें जाता हें आश्वासन हांवें पयलीं प्रेस कॉन्फरन्स दिला, तांकांय सांगला आनी आज पब्लिकली आमी ऑलरेडी वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट हें काम जाता तितले बेगीन. सो यू विल नॉट बी आयकून घे म्हाका उलोवपा दी, आयकून घे. हें जाता तितले बेगीन सी टेंडर जावपा नाका. एक आउटर लिमिट सांगात न्ही राजन सी अबाय जेन्ना काम सुरू जालें पूण हांव इतलें सांगता की जाता तितले बेगीन हें काम जातलें. जाता तितले बेगीन म्हणजे 4 वर्सां जायना, लक्षांत धर. कळ्ळें? तुमी शब्दाचो अर्थाचो अर्थ करनाका. तुम्ही ऐकून घे ना. तुम्ही तरी बरें पळय देवदास बाब थंड वेग टर्म सगळे वेग टर्म पुढे बाबाय ह्या वेग टर्माक हांव कांयच उत्तर दिवपाक शकना जो पर्यंत म्हज्या हातान काम सुरू जायना. म्हणजे हांव तांचे बरोबर मिटींग घेतलो एज ए चेअरमॅन हांव उलयतां. डेफिनेटली आमी ऑलरेडी तांकांय सांगलां ऑलरेडी करताले की आमचो इंट्रस्ट कितें एज ए कलाकार की सगळ्यांक जे पळय दुखता अबय लोकांकूय प्रोग्राम पळोवपाक मेळना. कळ्ळें? पयर आमी आषाढी एकादशी पॅसेजीन गेलो कितली गर्दी. तो जर हॉल आशिल्लो तांकांय बरें पडटा आशिल्लें. वी आर गोइंग टू डू. आनी मडगांवकार अबय म्हगे लास्ट अबय तुमी कितले घाला बॉल घाल म्हूण कांय नजो तुमचे ते म्हूण हांव उदळ पयलींच सांगतालो की ताजो एक बदलात आमी कितें करपाक शकतात, हाव वी कॅन बी गूड टू डू दॅट. आनी मडगांवकार आनी फातोर्डेकार आनी साश्टीकाराक ह्या चेअरमॅनाचा आनी रवींद्र भवनी जे कितें चल्लां ताजेर पूर्ण विश्वास आसा. आतां तुमी पॉलिटिकल भाशण कशें केलें? मडगांवकार साश्टीकार मेन रवींद्र भवन कंप्लिटली अंडरस्टँड. हांव इतल्याचेर थांबता एकाच कारणां खातीर. ना हांव एकाच कारणां इतल्या साश्टी खातीर बांदलां. येस येस सगळे कडेन रवींद्र भवन येता. आतां टेरिटोरियल जावची न्ही.